क्या तुका प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येता तुका डांबर मेळटा आनी हे मेळटा खडी मेळटा. गडकरी मेळ्यार तुका डांबर मेळटा खडी मेळटा. स्मृती इराणी हिरोईन येता जाल्यार तुका खडी आनी डांबर मेळटा. पण बारीक आमी सामान लोक तुका टॅक्स पे वयतले पण डांबर आनी खडी मेळना. हे आनी 15 तारखेनंतर आमी आयकोवपा ना. पयलीं सांगता खंयच्याय परिस्थितीक आतां आमकां एक्सिडेंट आमी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. डायरेक्ट बॉडी घेवन हांगा येतले तुमचे कडेन येतले. ओके आनी म्हाका 15 दिसाचो रिजल्ट जाय आनी फाल्यां तूं म्हाका काणकोण जा तुगे टिमी बरोबर. Saying that 100%. He's saying Are all you the saying roads. all the roads? No. So then I'm asking you then why? Give us a justification. We are come here. This is 3 years correspondence we are showing you. I doubt you will be having 3 years correspondence. Yes, I don't have 3 years correspondence. Then किती उलयता फोकाण करता. It is your department. तुका सॅलरी कितली Achieving a salary, whatever like that. कितली मेळटा. Around 2 lakhs rupees. मागीर 2,15,000 किती करता तूं. Whatever duty I'm assigned. कितें खंय आसा जमा. you don't have a correspondence with you. Arey, it's not in my, it's a big office, Baba. I don't keep everything. Big office is neatly. yes. So then give us a justification. We are asking you one simple You are the superior question. of Give us a department now. justification for 3 You are years. second superior. Your roads are not in a proper condition. We are asking a justification. For the past 5 minutes, I used the word justification at least 100 times. What type of justification? I can't The understand. pathetic condition of the roads. See, roads are. हेड ऑफिसाक आयिल्ले हांगसर यूथ काँग्रेसीचे डेलिगेशन घेवन कितें विशय आशिल्लो तुमचो. विषय गेले 3 वर्सां आमी ह्या रस्ते जे गोंयचे आमी पळयता की सगळे खड्डेमय जाल्ले आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान फुकळे एका भाशणान स्टेटमेंट दिल्लो की 3 ऑक्टोबराक तेणें स्टेटमेंट दिल्लो की 1 नोव्हेंबर पासून गोंयचो एकूय रस्त्यार खड्डो उरतलो, पॉट होल फ्री जातलो म्हणून. तेज्या उपरांत कितके म्हयने गेले. आतां नोव्हेंबर जालो, डिसेंबर जालो, जानेवारी जालो, फेब्रुवारी आज सोंपलो. 4 महिने जाले तरी गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती कशी सुदारना. कितके लोक एक्सिडेंटान गोंयांत मेले, जे वायट रस्त्यांक लागून एक्सिडेंटान लोक मेले. गोंयांत कितकीशे ट्युरिस्ट आयल्या. ट्युरिस्ट कितें काय म्हणल्यार तूं एक खड्ड्यांतल्या रस्त्यांनी ट्युरिस्टांक भोंवचें पडटा. ट्युरिस्टांचो कितक्यांचो एक्सिडेंट जालो. जे एजेड पेशंट्स आसा तांकां एम्ब्युलन्सान पसून व्हरतलो जाल्यार तांकां सारकी रस्त्यांची परिस्थिती ना. सो अशा वेळार हे डिपार्टमेंटा कडेन आमी इतके फॉलोअप करीत आशिल्ले की तांकां सांगलेलें की बाबा हे गोंयचे रस्ते जे आसा हे रस्ते तुमी सारके दिया. हेका लागून कितकी मेमोरंडम्स दिली, कितके फॉलोअप केले. आनी आज फेब्रुवारी सोंपतकीर पसून आज आयल्यार हेंची आज रस्त्याची परिस्थिती कशी सुदारना. सो आज ताका आमी परत मेमोरंडम दिवपा आयिल्ले. आनी आज जेंच्यांनी काम सारकें करूना तांकां आमी ब्लॅकलिस्ट करतले. 3 वर्सांनी आज जर तांकां प्रश्न करीत आज सांगता ते 1 पसून कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जाल्लो. तेजे उपरांत बाकीचे तांकां विचारलें की टेंडरां दिवन अजून पर्यंत काम चालू केल्लें ना. ते आतां ते म्हणटा हेचे फुडें आमी पळयतले. PWD खुद्द एडमीट करता की 40% गोंयच्या रस्ते अजून जाल्ले ना. PWDचो चीफ इंजिनियरान स्वता आपल्या तोंडान सांगला इट्स ऑन रिकॉर्ड. तर 40% गोंयचे रस्ते सारके जाल्ले ना म्हणून ताणें एडमीट केले. पूण केन्ना सुरवात करतले ते तेजे कडेन उत्तर ना. PWD मिनिस्टर जो आशिल्लो तो आज मिनिस्टर गेलो. आज सगळे राज्य हेंचे आसा. अशें आसतना पसून हेंकां जाय जाल्यार कितें करपाक शकता. पूण ते कित्याक लागून डिले करता हें म्हाका खबर ना. प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंयांत येवपा जालो 36 तासां भितर तेंच्यांनी हेलिपॅड बांदलें. पूण सामान्य गोंयकार जो टॅक्स पे करता तेच्या खातीर रस्ते बांदपाक हेंचे कडेन आज टायम ना. ते खंय पयशे घातल्या कितें केलें म्हाका कांय खबर ना. सो अशी ही हेंच्यांनी जी परिस्थिती केल्या ही आमच्या गोंयकारांचेर हेंच्यांनी परिस्थिती हाडल्या. हेंचो जे लेथार्जीक हेंचो जो एटिट्यूड आसा हेका लागून आज गोंयकार सफर करता. कितके लोकांक आज आमचे लागचे लोकांक आज वगडोवचे पडले एक्सिडेंटान. आमी मागणी केल्या की ताबडतोब आज तांकां 15 दिसाची आमी हांगा डेडलायन दिल्ली आसा. 15 दिसां भितर हे सगळे रस्ते जे उरल्या हे रस्ते सारके जावपाक जाय. काही जे इन्फ्लुएन्शियल BJP पॉलिटिशियन्स आसा तेंचे जावे हांगा व्हडली हजारो करोडांची कॉन्ट्रॅक्टां दिल्या. तांकां हे PWD प्रश्न करपाक भिता. हे इंजिनियर आसा, मंत्री बसून जे आसा, इवन मुख्यमंत्री बसून तांकां प्रश्न करपाक भिता. सो असले कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करता इंजिनियर कडकडटा तांकां. आज हो बांबोळे जर स्ट्रेच पळयत गाडयो अक्षरशः असो उसळटा. बॅक प्रॉब्लेम बी कोणी आशिल्लो त्याचे फाट बी मोडून वचपाची. सो अशें आसून पसून ते आज तो म्हणटा ते एडमीट करता तो की ते म्हणटा रस्तो सारको जावना. पूण तेजेर एक्शन ते कितें घेतलें ते तेणें उत्तर ना.
सो आम्ही मागणी केल्या की जे कॉन्ट्रॅक्टराचो जो मेंटेनन्स पिरियड आसा ते थोडे कडेन 4 वर्सां आसा 5 वर्सां आसा ह्या मेंटेनन्स पिरियडा अंडर हे सगळे रस्ते परत करून घ्या. जे रस्ते करून ज्यांची दुर्दशा जाल्ली आसा रस्त्यांची ते इमिजिएटली परत रिपेअर करा. आज प्रामुख्यान तुम्ही कोणाक मेळूंक आयल्ले आनी कोण मेळ्ळा तुमकां आज? आम्ही मेळपाक आयले प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकरान सांगलें आपूण काबू राजनिवासान आसा, दरबार हॉलाचें कितें काम चालू आसा, फुडली शपथविधी म्हाका दिसता थंय जावपाची आसा. सो दरबार हॉलाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्यान थंय बिजी आसा अशें ताणें हांगा फोनार इन्फॉर्म केलां. आज जो चीफ इंजिनियर गुप्ताक आमी मेळ्ळ्या, पूण गुप्ता कडेन उत्तर नाशिल्लें दिवपाक. गुप्तान कितें तें PCEचेर दुखून दिलें. PCEचे हेचे प्रमाणे आमी रावना, आमी ताका डेडलायन दिवन आयल्या चीफ इंजिनियराक 15 दिसांची डेडलायन दिल्या, ना जाल्यार तांकां आमी कितें आसा तें हांगा आमी हें करता. फुडले कोर्स कितें आसतलो तुमचो? 15 दिसान करूंक ना जाल्यार मागीर 15 दिसां भितर आमी तांकां डेडलायन दिल्ली आसा. 15 दिसां भितर समज ते करिना जाल्यार फुडले कितें एक्शन प्लॅन आसा तो आमी तुमकां सांगून करतले कितें आसा. ओके थँक्यू. थँक्यू.